विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शिवयोद्धा संस्थेन शेनवारा फोंड्या हांगसर शिवजयंती निमतान मिरवणूक आयोजीत केल्ली। तरणाट्यांनी ह्या कार्यावळीक बरे रितीन सहकार्य दिवन ही कार्यावळ यशस्वी केली। आरडी एक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। जय भवानी जय शिवाजी। आज शिवजयंती आमी तिथी प्रमाणे साजरी करता। ही तिथी प्रमाणे साजरी करपाक हांव शिवयोद्धा ग्रुपाचो एक अध्यक्ष आसा। सुदीन सराले चले आसा मिथिल ढवळीकर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन आसा आनी आमकां हांगा आमची हेजी पदयात्रेची शोभा वाडोवपाक आमकां हांगा 2 पथक लाभल्या। ते जावन आसा एक जगदंब आसा गोवा आनी शिवसाम्राज्य मडगांव। आज शिवजयंतीच्या ह्या उत्सवाक सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज शिवजयंती ही आमी तिथीनुसार मनयता आनी फाल्गून म्हयन्याच्या ह्या 3ऱ्या दिसा शिवजयंती गोंयान तशेंच महाराष्ट्र कर्नाटकान मोठ्या उत्साहान मनयता। त्याच बरोबर गोंयान हो ल्हानसो कार्यक्रम आयोजीत केला। हांगा शिवाजीच्या ह्या किल्ल्यार सगळे जमल्या शिवाजीचे भक्त आनी सैनीक। आनी शिवाजीन जे गोंयान काम केलां तशेंच महाराष्ट्राभर हें नांव मेळयलां, त्याच पुण्याईचेर हे सगळे आयज लोक जमल्या आनी तांच्या आदर्शान सगळ्या गोंयच्या लोकांनी फुडें वचचें। कारण तांच्यांनी जी एडमिनिस्ट्रेटीव स्कील दाखयल्ली सगळ्या मराठा एम्पायर उबो करपाक, तशेंच वेगवेगळे क्षेत्रांत तांणी काम केलां, तशेंच सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन तांची वचपाची जी पद्दत आशिल्ली तशीच सगळ्या लोकांनी बरोबर रावचें आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव ह्या शिवजयंतीची शुभेच्छा भेटता।